राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गा कुशीक कोणे स्टॉलां उबारची न्हय अशें आव्हान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। ह्या स्टॉला लागून अपघातांच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा। अशा साबार घडणुकां लागून खुबशा लोकांक आपलो जीव वगडावचो पडलो। तशेंच रस्त्याचेर अतिक्रमण केल्ल्यान येरादारी खातीर धोक्याचेर थारता आनी महामार्गाच्या सोबीतकायेचेर वायट परिणाम जावपाक लागला अशें मुख्यमंत्र्यान हे वेळार उलोवप केलें। काल हांव पत्रादेवीच्यान पणजे दुसरे वटेंतल्यान पळयत येयल्लो। बारीक गाडे जे रस्त्याक तेकोन घालपाक लागल्यात हे घालू नाकात। सॉरी, कोणाकूय दिसता तो म्हाजो धंदो म्हणून, बट त्या जाग्याचेर जी गाडी रावता ती कितें घेवपाक फाटल्यान येवपी स्कूटरवालो त्या गाडयेचेर मारता आनी तेजो जीव वता। हांवें 3-4 जाग्याचेर पळयलें की बारीक बारीक गाडे उबे करपाक लागला। एक म्हणजे ते दिसपाक बरें दिसना, दुसरी गजाल लोकांचो जीव घेवपाचें तें एक माध्यम आसता। आतां पर्यंत आमचें पळयता की हे एक्सिडंट हे ह्याच गजाली खातीर जाता। त्या खातीर म्हजी रिक्वेस्ट आसा की अशा पद्दतीचे गाडे जे आहा पळय न्हू हे रस्त्याक तेकोन घालीत वचूं नाकात, जेणे करून आमचे रस्तोय बी हो दिसपाकूय वायट दिसतलो आनी आमकां तो ग्रीन कॉरिडोर टायप दिसपाक जाय। आनी ग्रीन कॉरिडोर दिसपाक जाय आसत जाल्यार ही 10 लाख झाडां आमी येता त्या 3 म्हयन्याच्या भितर आमी सगळे जाण लायतले।